सुभाष वेलिंगकर हांच्या अटकपूर्व जामिनाचेर उच्च न्यायालयान अटकेची गरज नाशिल्ल्याचो निवाडो दिला। चौकशी खातीर सुभाष वेलिंगरान पुलिसांक सहकार्य केल्ल्यान तांकां आतां अटकेची गरज नाशिल्ल्याचें कोर्टान म्हणलां। तशेंच फुडल्या चौकशी खातीरूय पुलिसांक सहकार्य करपाचे आदेश कोर्टान वेलिंगकराक दिल्यात। कळंगूट वाठारांत फाटल्या 4 दिसांत ज्यो घडणुको घडल्यात हातूंत निश्काळजीपणां दाखयिल्ल्यान कळंगूटचो पीआय आनी पीएसआयची बदली केल्या। पूण थळावो आमदार मायकल लोबोच्या कोतान ह्या प्रकरणांत पुलिसांक खंय बळीचो बोकरो केला। कळंगूट वाठारांत फाटल्या 4 दिसांत ज्यो घडणुको घडल्यात त्यो सामक्यो चुकीच्यो। अशे तरेच्यो घडणुको नियंत्रणांत हाडपा खातीर राती कडेन पुलिशेन गस्त वाडोवपाक जाय अशी मागणी मायकलान केल्या। कांय प्रकरणांनी निश्काळजीपणां दाखयिल्ल्यान कळंगूटचो पुलीस निरीक्षक परेश नायक हांची बदली करप म्हणल्यार तांकां बली का बकरा केल्ल्या सारकेंच आसा अशें मायकल म्हणटा। गोंयच्या रस्त्यांक लागून लोकांचे हाल जाल्यात ते खातीर मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयलां। देखून रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडल्यात ती बेगोबेग पुरोवची अशी मागणी लोबोन केली। बिल्डर लॉबीच्या फायद्या खातीर हाडून बसयल्ल्या बीडीओची जाता तितल्या बेगीन बदली करची अशी मागणी आदलो आमदार मिकी पॉशेकोन केली। साश्टीचो बीडीओ दर एका गांवांत वचून लोकांची दिशाभूल करता तेन्ना तिका काडून उडोवची अशें मिकीचें म्हणणें। मोपा विमानतळा खातीर जमीन वगडायल्ल्यांची लँड लुजर्स सर्टिफिकेट प्रक्रिया सुरू करपा खातीर मोपाच्या लोकांक तेंको दिल्ले खातीर मुख्यमंत्र्याची पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकरान तोखणाय केली। मोपाचे थळावे लोक 3 म्हयन्यांत गरजेची कागदपत्रां सादर करतले देखून ह्या प्रमाणपत्रा खातीर मुजत वाडोवपाची गरज ना अशें आल्लेकरान सांगलें। सनबर्न महोत्सवाक लागून गोंय पेड्ड्यार जाता असो आरोप बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगस हांणी केला। सनबर्न ही आमची संस्कृताय न्हय, सनबर्न हो फकत गुळी वखदां आनी शिंदळकी वेवसायाक चालना दिता अशें म्हणीत आमदार वेंजी तशेंच क्रूज सिल्वान सनबर्नाक खर विरोध केला। हालींसराक गोंयभर तरणाटे गुळी वखदांच्या वेव्हारांत घुस्पिल्ले दिश्टी पडटा। तातूंतल्या तातूंत सनबर्नाक लागून ह्या तरणाट्यांची वाट लागपाक वेळ लागचो ना अशें बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगस म्हणटा। सनबर्न हो फकत गुळी वखदां आनी शिंदळकी वेवसायाक चालना दिता अशें तांचें म्हणणें। दक्षिण गोंयांत सनबर्न कसोच येवपाक दिवचे नात अशें विधान वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान केला। उत्तर गोंयांत जावपी सनबर्न जर पळयत जाल्यार दक्षिण गोंयचें नांव आमकां पेड्ड्यार करपाचें ना। पंचायत तशेंच थळावे लेगीत सनबर्नाक विरोध करतात तेन्ना आपूण तांचे वांगडा आसा अशें ताचें म्हणणें।
रोमी कोंकणीचो विशय आपूण मुख्यमंत्र्या मेरेन पावयतलो अशें नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकार हांचें म्हणणें. आमी आमच्या मायभाशेची राखण करपाक जाय, देखून ग्लोबल कोंकणी फोरमाच्या ह्या चळवळीक आपलो तेंको आसतलो अशें आमदार उल्हास तुयेकार हांणी सांगलें. रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवचो तशेंच शाळेच्या अभ्यासक्रमांतूय रोमी हाडपा खातीर तेंको दिवचो म्हूण ग्लोबल कोंकणी फोरमान मंगळारा उल्हास तुयेकारांक निवेदनपत्र सादर केल्लें. दिवचलच्या केशव सेवा साधना विशेष शाळेंत वेवसायीक विभागांत शिकपी भुरग्यांक आत्मनिर्भर जावपाक तांचे आवडी प्रमाण वेगवेगळ्यो कलाकृती करपाचें प्रशिक्षण दितात. वेगवेगळ्या परब वा उत्सवा वेळार गरजेच्यो वस्तू तयार करून तांचे विक्री प्रदर्शनूय मांडटात. आतां दिवाळी लागीं पाविल्ल्यान हे शाळेंत अंदूय आकाश कंदील, पणट्यो आनी हेर कलाकृती करपाचें काम नेटान चालू आसा. वेवसायीक विभागाच्या प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शना खाला विशेष भुरगीं मन लावन आकाश कंदील, पणट्यो आनी हेर कलाकृती करतना दिसून येतात. ह्या विशेष भुरग्यांनी तयार केल्ल्या वस्तूंक मागणी बरी आसता. दिवाळी निमतान तयार केल्ल्या वस्तूंचें आतां वेगवेगळ्या सुवातींचेर विक्री प्रदर्शन मांडटले. कलाकृती करतना मजा येता अशें कांय विशेष भुरग्यांनी सांगलें. बागा डाऊनटाउन क्लबाच्या भायर पर्यटक आनी बाउन्सरां मदीं जाल्ल्या झगड्यान 2 जाण थळाव्यांक बरीच दुखापत जाली. कांय कारणाक लागून पर्यटक आनी डाऊनटाउनाच्या बाउन्सरां मदीं झगडे पेटिल्ले. आपली गाडी घेवपा खातीर गेल्ले 2 जाण थळावे अमन आनी आकाश घटनाथळार पाविल्ले तेन्ना चुकीच्या दुबावा वेल्यान ह्या अमन आनी आकाश हांकां बरोच मार पडलो. तातूंत ते बरे जखमी जाले. तांच्यांनी पुलिशेन धांव घेतली, मात पुलिसांनी तांकां योग्य सहकार्य केलें ना म्हूण सोमारा तरणाट्यांची फामील आनी कांय थळाव्यांनी पुलीस स्टेशनाक घेराव घातलो. आमदार मायकल लोबो कलांगूट पुलीस स्टेशनांत पावून डाऊनटाउन क्लब सील करपाचे आदेश दिल्ल्याचें सांगले. हे झगडे सीसीटीव्हीन कैद जाल्ल्यान पुराव्या सयत डाऊनटाउन क्लब पुलिसांनी सील केले. ह्या मारपेट प्रकरणात पुलिसांनी राजस्थानाच्या मोहन सिंग, पश्चिम बंगालच्या लबाजीत बसुमाता, उत्तराखंडच्या रविंद्र सिंग ह्या क्लबाच्या 3 जाण कर्मचाऱ्यांक अटक केल्या. मडगांव नगरपालिका वाठारांत महात्मा गांधीजींचो पुतळो उबारचो म्हूण प्रतिमा कुतिनो सयत लोकांनी मडगांव नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षाक निवेदन पत्र सादर केलें. दक्षिण गोंयांत गांधीजींचो पुतळो नाशिल्ल्यान पोरने गोंयांत वयचें पडटा, देखून गांधीजींचो पुतळो उबारचो अशी मागणी तांणी केली. पुतळो उबारपा विशींचो मुद्दो आपूण नगरपालिकेच्या बसकेंत मांडटलो अशें नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हांणी सांगलें. विठ्ठलापूर कारापूर वाठारांत घराचेर चडिल्ल्या एका दुबावीत तरणाट्याक थळाव्यांनी पुलिशेच्या ताब्यांत दिलो. आयतारा मध्यराती हो प्रकार घडलो. दुबावीत तरणाटो चोरी करपाक आयिल्लो आनी ताचे वांगडा आनीक साथीदार आसूं येता असो दुबाव आसा. विठ्ठलापूर कारापूर वाठारांत आशिल्ल्या गजानन मयेकार हांच्या घराचेर आयतारा मध्यराती एक तरणाटो घराचेर चडिल्लो. घरांत भाड्याक रावपी केसरे फॅमिलीन बोवाळ करतकीच तरणाट्यान पळपाचो यत्न केलो. त्यावेळेर लोकांनी ताका धरलो. घरा वयल्यान उडी मारतना तो जखमी जालो. पुलीस ह्या दुबावीत तरणाट्याची चवकशी करतात.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. फाटल्या 4 दिसांनी कळंगूट वाठारांत जाल्ल्या घडणुकांचेर कारवाय जातली ह्या दोनूच उतरांनी मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. जाल्यार आमदार डिलायला लोबो सांगता मुख्यमंत्री कारवाय करतलो खंय. कळंगुटे एका शेकान दोतोराक मारबडे करपाची घडणूक घडिल्ली. उपरांत रस्त्यावेल्यान चलत वचपी एके थळावे चलयेक आत्महत्या अशें कांय पर्यटकांनी विचारिल्ले. ह्या घडणुकांक लागून कळंगुटेंत तणावाचें वातावरण आसा. थळावे लोक पेटून उठल्यात. हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्याक विचारले तेन्ना ताणें कारवाय जातली इतलेंच उलोवन हो विशय सोंपयलो. दुसरे वटेन डिलायला सांगता मुख्यमंत्री कारवाय करतलो खंय. लोकांनी आपल्या आमदारा सयत मुखार येवन सोलर फार्म्स उबारपा खातीर सहकार्य करचें अशें आवाहन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान लोकांक केलें. वापरांत नाशिल्ल्यो जमनी लोकांनी ह्या प्रकल्पा खातीर दिवं येतात अशें सुदीनाचें म्हणणें. मडगांवां जाल्ले कार्यावळींत सुदीन उलयतालो. सोलर फार्म्स उबारपा खातीर लोकांनी आपल्या गांवांत वापरांत नाशिल्ली जमीन दिवची अशें आवाहन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान केलां. लोकांनी सहकार्य केलें जाल्यारूच सौर उर्जेच्या माध्यमांतल्यान गोंय विजेचे बाबतींत स्वयंपूर्ण जावं येता अशें ताचें म्हणणें. वेळचो आमदार क्रुज सिल्वा आपल्या कामाचो प्लान घेवन केन्नाच आपल्या कडेन येवंक नाशिल्ल्याचें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान ह्या वेळार उलोवन दाखयलें. ढवळीकाराच्या उलोवपा उपरांत आमदार क्रुज सिल्वान सांगलें मंत्री सुदीन ढवळीकारा कडेन आपली वैयक्तीक दुस्मानकाय ना, मात लायटीक लागून लोकांक बरोच त्रास जाता अशें ताचें म्हणणें. जीप टूर ऑपरेटर्सांचे प्रश्न सुटावे करपा खातीर मुख्यमंत्र्या वांगडा गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळ आनी राना महामंडळाची बसका जाल्ल्याचे राना महामंडळाची अध्यक्षा देविया राणेन सांगलें. दूधसागर गजगज्याचेर फुडल्या सप्तका सावन जीप टूर सेवा सुरू जातली अशें राना महामंडळाची अध्यक्षा देविया राणेचें म्हणणें.
दिवचल शारांत बेशिस्त येरादारी वाडला असो दावो दिवचल गट काँग्रेसीन केला. हे समस्येचेर उपाय काडचो अशी मागणी करीत काँग्रेसीन दिवचलच्या येरादारी पुलीस विभागाक निवेदन दिला. दिवचल गट काँग्रेसीच्या बॅनरा खाला कार्यकर्त्यांनी मंगळारा दिवचलच्या येरादारी पुलिशेक निवेदन सादर केले. शारांत नेम पाळीनासतना येरादारीचे प्रकार वाडल्यात. बस स्टँड आनी हेर कांय नो पार्किंग वाठारांत बेशिस्तपणान पार्किंग करपाचे प्रकार चालूच आसा. ह्यो गजाली काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी येरादारी पुलिसांच्या नदरेक हाडून दिल्यो. बेशिस्त येरादारीचेर नियंत्रण दवरचें अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी केली. कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आयकून घेतल्या उपरांत हे समस्येंत लक्ष घालपाचें उतर येरादारी पुलिशेन कार्यकर्त्यांक दिलें. हरवळे ग्रामपंचायत वेंचणुके खातीर 20 ऑक्टोबर दिसा मतदान जावपाचें आशिल्ल्यान ग्रामपंचायत वॉर्डांतले मतदार आशिल्ल्या उद्देगीक कामगार, सरकारी खाती आनी उद्देगांनी दिसवड्याचेर काम करपी, खाजगी वेपारी आस्थापनांनी काम करपी आनी हेर खाजगी आस्थापनांनी काम करपी सगळ्या कामगारां खातीर आयतार 20 ऑक्टोबर दिसा बरपगारी सुटी जाहीर केल्या. तशेंच दक्षिण गोंयच्या केपें मालांतल्या मोरपिल्ला ग्रामपंचायतीचो वॉर्ड नंबर 6 आनी साश्ट मालांतल्या ओल्ली ग्रामपंचायतीचो वॉर्ड नंबर 7 खातीर 20 ऑक्टोबरा दिसा पोटवेंचणुके जावपाची आसून वयल्या वॉर्डांतले मतदार आशिल्ले उद्देगीक कामगार, सरकारी खाती आनी उद्देगांनी दिसवड्याचेर काम करपी, खाजगी वेपारी आस्थापनांनी काम करपी आनी हेर खाजगी आस्थापनांनी काम करपी सगळ्या कामगारां खातीर आयतारा 20 ऑक्टोबर दिसा बरपगारी सुटी जाहीर केल्या. दिवचल मालांतल्या हरवळे ग्रामपंचायत वेंचणुकेचे फाटभुंयेर वित्त खात्यान महसूल आनी नियंत्रण हरवळे ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रांत मतदान आनी मतमेजणेच्या काळा मेरेन 19, 20 आनी 21 ऑक्टोबर दिसा तशेंच केपें मालांतल्या मोरपिल्ला ग्रामपंचायतीचो वॉर्ड नंबर 6 आनी साश्ट मालांतल्या ओल्ली ग्रामपंचायतीचो वॉर्ड नंबर 7 खातीर 20 ऑक्टोबर दिसा पोटवेंचणूक जावपाची आशिल्ल्यान सोऱ्याची विक्री, येरादारी आनी लागीं बाळगुपाचेर निर्बंध लागू केल्यात. वयल्या दिसांनी हरवळे ग्रामपंचायत क्षेत्रांतली सगळीं सोऱ्याची दुकानां आनी आस्थापनां बंद दवरपाचो आदेश दिला. बार आनी रेस्टॉरंट परवानो आशिल्ल्या आस्थापनांक फकत खावपाचे जिन्नस विकपाक मेळटले आनी तशी सुचोवणी दिवपी बोर्ड लावचे पडटले. बार कावंटरांत बंद दवरचो पडटलो आनी वयल्या दिसांनी सोरो विकपाक मेळचो ना. महाराष्ट्रात 288 जाग्यां खातीर 20 नोव्हेंबरांत एकाच टप्प्यान विधानसभा वेंचणुकेचे मतदान जातले. 23 नोव्हेंबराक मतमेजणी जातली जाल्यार आयच्यान आचारसंहिता लागू जाल्या. जम्मू काश्मीरात 16 ऑक्टोबराक नवे सरकार स्थापन जातले. नॅशनल कॉन्फरन्साचे उमर अब्दुल्ला हे श्रीनगरात मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतले. सकाळी 11:30 वरांचेर हो सुवाळो जातलो. 10 ऑक्टोबराक जाल्ले बसकेन उमर हांणी विधिमंडळ पक्षाच्या फुडारी पदाचेर निवड केल्ली. 11 ऑक्टोबराक ताणें राजभवनांत वचून एलजी मनोज सिन्हा हांणी भेट घेतली आनी सरकार स्थापनेचो दावो केलो. उमर अब्दुल्ला हांणी एक गांदरबल आनी बडगाम ह्या 2 सुवातांचेर वेंचणूक जिखली. ते गांदरबलची सुवात राखपाक शकतात. कुपवाडा हांगा अपेसी जाल्ले नसीर असलम वानी बडगाम हांच्यान परत वेंचणुकेक बसतले. आयतारा राती उसरा राज्यांतल्या राष्ट्रपती राजवट काडपाचो आदेश जारी केलो. गृह मंत्रालयान सांगुल्ले राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नवीन मुख्यमंत्र्याच्या सोपूत विधी पयलीं राष्ट्रपती राजवट काडपाचो आदेश जारी केलो.
दिल्लीन प्रदूषणाची समस्या नेटान वाडत आसा. हाका लागून जायत्या नागरिकांक स्वास घेवपाचे तशेंच हेर भलायकेचे त्रास जातात. देखून दिल्ली सरकारान आतां म्हत्वाचो निर्णय घेतला. 1 जानेवारी 2025 मेरेन मारणाचेर पुरायपणान बंदी घालपाचो आदेश दिल्ली सरकारान दिला. सगळ्या तरांचो फोग मारप, तांचे उत्पादन आनी विक्रीचेर बंदी आसतली. दसऱ्या उपरांत राजधानींतल्या हवेचो दर्जो सरासरी परस सकयल देंविल्लो. देखून दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समितीच्या आदेशा प्रमाण आयज सावन 1 जानेवारी 2025 मेरेन दिल्ली वाठारांतल्या फोगांचें उत्पादन, विक्री, सांठवण ऑनलायन प्लॅटफॉर्मांतल्यान वितरण करप आनी फोग मारप हाचेर बंदी घाल्या. मारणाचेर पुराय बंदी घालपाचे निर्देश चालीक लावपा खातीर पुलीस आयुक्ताक हे संबंधी सुचोवणी दिल्यात. मजगतीं मंत्री गोपाल राय हांणी नागरिकांक सहकार्य करपाचो उलो मारला. मजगतीं कांय दिसांनी दिवाळी येता अशा वेळार दिल्लींत सगळ्या तरांच्या फोगांचेर बंदी घाल्या. कोटी खांडेपार सरपंच पदार अभिजीत गावडे हांची निवड जाली. विरोधाविणे अभिजीत गावडे हांची सरपंच म्हूण निवड जाली. अभिजीत गावडे हांची सरपंच म्हूण निवड जाल्ले खातीर फोंड्याचे भाजपा अध्यक्ष नगरसेवक हांच्यांनी अभिजीत गावडे हांकां फुलांचो तुरो दिवन परबीं भेटयली. मंगळ सावन फुडले 3 दीस राज्यांत पावसाचो अदमास उक्तावन हवामान खात्यान येल्लो अलर्टूय जारी केला. गोंयांत 1 जून ते 15 ऑक्टोबर मेरेन सुमार 179 इंच पावसाची नोंद जाल्या. मॉन्सून काळान 173.25 जाल्या. मॉन्सूना उपरांत आतां मेरेन 5.94 इंच पावसाची नोंद केल्या. भारताच्या उत्तर आनी ईशान्य वाठारांतल्यान पावस परतला. मॉन्सून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा राज्यांच्या चडशा भागांतल्यान मॉन्सून परतला. फुडले 2 दीस मॉन्सून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आनी ओडिशाच्या उरिल्ल्या वाठारांतल्यान आनी महाराष्ट्राच्या आनीक कांय वाठारांतल्यान परततलो. तशेंच मॉन्सून देशांतल्यान फुडल्या 2 दिसांनी परततलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. गोंया सयत लागसारच्या कोकणांतले सगळे जिल्हे आनी महाराष्ट्रांतले कांय सुवातांचेर जोगला सयत हलक्या ते मध्यम पावसाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. बाणावले दर्यान बुडपी रशियन ज्येष्ठ नागरिकाचो जीव नुस्तें वेवसायीक पिले फर्नांडीस हाणें वाटयलो. रशियन नागरीक बुडटा म्हूण म्हायती मेळटाच बाणावलेचो फामाद नुस्तें वेवसायीक पेले हांणी आपली बोट घेवन दर्यान धांव घेतली आनी रशियन नागरिकाचो जीव वाटयलो. आपलो जीव वाटयलो म्हूण रशियन नागरिकान ताका बरी उतरां दिली. कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचो नियाळ घेवपा खातीर नेमिल्ले टास्क फोर्स समितीन 21 तारखेर कला अकादमीची पळोवणी करपाचें थारायलां. उपरांत 22 तारखेर हे टास्क फोर्स समितीची बसका जातली. हे बसकेन कला अकादमीच्या नूतनीकरणाच्या विशयाचेर चर्चा जातली.
मुंबईत प्रवेश करपी 5 टोल नाक्यार शारांतल्या लायट मोटर गाडयांक आता टोल माफी केल्या. महाराष्ट्र सरकाराच्या मंत्रिमंडळाच्या जाल्ले बसकेत मुंबईच्या टोल नाक्यार टोल माफ करपाचो महत्वाचो निर्णय घेतलो. देखून आता मुंबईकारां खातीर हो निर्णय खोशयेची गजाल जावन आसा. गोंयांतले अपघात आनी रफ ड्रायव्हिंग पळयली जाल्यार भिवपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलां. अपघात आटोपांत हाडप ही फकत सरकाराची जबाबदारी ना तर लोकांनी लेगीत जबाबदारीन ड्रायव्हिंग करपाक जाय अशें तांचें म्हणणें. रस्तो सुरक्षा सप्तकाच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. सोरो पिवन गाडी चलोवप, रफ ड्रायव्हिंग आनी फोनार उलयत गाडी चलोवप ही सद्याच्या अपघातां फाटलीं मुख्य कारणां आसात अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. सोरो पिवन गाडी चलोवनाकात. पिवपाचें आसा जाल्यार घरा बसून पियात वा बार्रांत वचून पिवपाचें आसत जाल्यार ड्रायव्हर घेवन वचात अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान गोंयकारांक केलां. प्रवाशी बशींच्या चालकांची आरटीओन तपासणी करची अशी सुचोवणी मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केली. भायल्या राज्यांतल्यान येवपी बशींच्या ड्रायव्हरांनी चॅक नाक्याचेर तपासणी करची अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.